प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 23वो विसवोर वोड 1 ते 12 पर्यंत. Mathew chapter 23 verses 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना लोकां आनी आपल्या शिसां कडेन जेजू असो उलयलो. मोइजेसाचे आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिझेव बसल्या. म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलें तुमी करात आनी पाडात, पूण तांच्या कर्तुवा प्रमाणे तुमी चलो नाका. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिना. जोड आनी सोंसूंक नजो तसली ओजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लावंक कबूल ना. मनशांक दाखोवंक सगळे आपल्यो करण्यो करतात. देखून समृद्धींतली सुत्रां आसलेल्या पेटुलांच्यो वाद्यो ते लांबयत आसात. तशेंच आपल्या आवरणाचे देगेक लायिल्ले गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयले सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तित्यार सलाम घेवप आनी आपणाक मनशांनी गुरू म्हणून पाचारप हीच तांची आस रूच. पूण तांकां गुरू म्हूण पाचारची ना, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयणी. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणू नाका, कित्याक तुमकां आसा तो स्वर्गार आसतो एकलोच बाप, आनी तुमचो गुरू एकलोच तो क्रिस्त. देखून तुमी आपणाक गुरू म्हूण घेयनाका. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो, आनी आपणाकूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जेन्ना जेजू आपली शिकवण दितालो, थिंचोर धोमशास्त्री आनी फारिझेव आसले आनी आयच्या शिवर्तमानान तो तांकां शिडकायता. बाबणीनो, तो कितें म्हणटा? आमी आयज आमची चोत्राय ह्या थोड्या वडीत धरया. जेजू म्हणटा, मोइजेसाच्या आसनाचेर धोमशास्त्री आनी फारिझेव बसल्या, म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलें तुमी करात आनी पाळात, पूण तांच्या कुर्तुबा प्रमाणे तुमी चलो नाकात. भाव जेजू कितें सांगता? तो म्हणटा, जो कोण देवाचें उतर शिकयता तें उतर जें सांगता तें पाळात तुमी, पूण तांच्या कुर्तुबा प्रमाणे तुमी चलो नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात तें आपुणूच करिना. जोड आनी सोंसूंक जोयन नसो तसली ओजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपले बोट लेगून लावंक कबूल ना. बाबणीनो, जी उतरां जेजून 2000 वर्सां पयलीं फारिझेवांक, धोमशास्त्रींक, त्या देव मंदिराच्या लिडरांक सांगलेलें तें आयज पासून चलता आमच्या जिवितांत. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आयज आमकां सांगता हें की आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता, आमी कोणा कडेन पळोवंक जाय? आमी जेजू कडेन पळोवंक जाय. कित्याक जेजू आयज 12वी वडीन तो कितें म्हणटा? आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो. म्हणटच भाव भयणीनो, कितें गरजेचें? की आमी फकत शिकोवपाक, दुसऱ्यांक सांगपाक अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, वो आमीच तें उतर जें आमी सांगता तें पाळूंक? कितलो लोक भाव भयणीनो जेन्ना देवाचें उतर आयकता, कोण शिकयता, तो लोक तांकांय पडयता. कशे भाशेन ती जें सांगतात तें देवाचें उतर ती पाळटात तें हो ना पाळटात ती. आनी देखून भाव भयणीनो, व्हडलो शेरमाव दिलो, व्हडली शिकवण दिली, बरे भाशेन देवाचें उतर शिकयलें, बरी व्हडली सजमणी दिली, पूण तें उतर जें आमी सांगता तें आमीच पाळिना जाल्यार आमी ढोंगी जाता. आनी जे देवाक ढोंगी मनशाक एकदम आवडना. देव ढोंग्या मनशांक पयस दवरता, कित्याक ताका जाय आमी ताजें उतर आयकूंक. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आयच्या शिवर्तमानाचें आमी नियाळ करता, देख दिवपाक आमकां कोण आहा?
ह्या संवसारान आमच्यान आमी खूब लोकांक पळयता जे लोक आमकां देख दिता, वावर कोत्ता, बरें काम कोत्ता, खूब शांत लोक आहात, पूण आमकां देख दितलो एकूच जावन आसा जेजू. जेन्ना तो ह्या संवसारान चलतालो, तो शिकोवन दितालो, जे तो सांगतालो, जे शिकोवन दितालो तोच पाळटालो. तो दुसऱ्यांक एक शिकोवन दिनासलो आनी ताजें जिवीत दुसरें नासलें. भाव भयणीनो, आमकां शिकोवपाक सोंपें, आमकां दुसऱ्यांक सांगपाक सोंपें, पूण आमी जें शिकयता आमी आमच्या जिवितांत पाळटा काय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक सांगता, आमी तांकां आदार दिता काय, आमी तांकां कसलोच आदार दिवन तांची जी कमी करता काय. भाव भयणीनो, सांगपाक, आमकां बरोवपाक, आमकां दुसऱ्यांक सांगपाक देवाचें उतर हें सोंपें, एकदम सोंपें. आमी कितें करूंक जाय, दुसऱ्यांनी कितें करूंक जाय, ताणें कितें करूंक जाय, आयज काल आमच्या जिवितांत आमी सगळ्यांक सांगता. आमी आमच्या पॉलिटिशियनांक सांगता, आमच्या इग्रोज मातेच्या लिडरांक सांगता, तुमी अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय. पूण आमी एक एकलो लोक, एक एकलो भावार्थी, आमी आमचे दोळे बंद दवरून आमीच पळोवया, आमी खरेपणी हें देवाचें उतर पाळटा काय. दुसऱ्यांक आमी सांगता कशें करूंक जाय, ताणें कशें जियोंक जाय, पूण आयज आमीच आमचे दोळे भरून आमीच देवा फुडें येवन आमी देवाचें भोगसणें मागुया. कित्याक आमी खूब पाटी फारिजियो आनी धर्मशास्त्रा भाशेन दुसऱ्यांचें पळोवंक पडलां आमकां, दुसऱ्यांचें आमकां जिवीत पडलां, तीं कितें करता, तो कितें करता, पूण आमीच आमचें जिवीत पळोवया. आमी डोंग्या भाशेन जिवपाक गरज ना, पूण आमी खरे भशेन देवाची भुरगीं म्हणून आयज आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. देवाच्या उतराची ती सजमणी घेवन पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नडसडणी करुया, आनी त्या नडसडणी करून तें उतर आमी पाळूंक आयज आमी सुरवात करुया. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी तें उतर पाळटले, तें उतर करतले, खरेपणी आमी देवाची भुरगीं कहीं आमी जियेतले, आनी एक दीस एक सोरीचें सूख भोगूंक पावतले. दुसरो लोक जो आमकां पळयतलो, ती आतां जेजूच्या राज्यान भितर सरतली. कित्याक तांकां आमी शर्माव दिवन भितर सरोंक दिवंक ना, पूण आमच्या कोन्या वरवीं. तर आयज भाव भयणीनो, आमी आमच्या कोन्या वरवीं दुसऱ्यांक देवाचें उतर आमी शिकोवया, दुसऱ्यांक देवाचें उतर पाळून आमी आमच्याच देखी वरवीं तुका तांकां दाखोवया. इंग्लिशीन म्हणटात, our actions speak louder than our words. Our actions speak louder than our words. म्हणटच आमी आमच्या कोन्यांनी दाखोवया की खरेपणी आमी जेजूचे पाटलागाक जें देवाच्या उतरान आसा तें करूंक आमी वावरुया, आनी खरेपणी हें राज जेजूचें फुडें सरपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.